नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स. भौशीक वाहतुकी खातीर वापरपी वाहनांक आतां GPS ट्रॅकर आनी आपतकालीन बटन बसोवप सक्तीचें. 30 नोव्हेंबर मेरेन दिल्या मुजत. वाहतूक खात्यान जारी केल्या अधिसुचोवणी. नयबाग पेडणे फारपेट प्रकरणातल्या मास्टर माइंडाचो सोद सुरू. 50 परस चड थळाव्या रेंव वेवसायिकांची जाली चौकशी. पावसाक लागून लुकसाण जाल्या शेतकारांक मेळटली शेतकार आधार निधी येवजणेंतल्यान लुकसाण भरपाय. प्रति हेक्टर मेळटले 40,000 रुपया. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची माहिती. आडवेळ्या पावसाक लागून मया सयत गोंयभरांतल्या भात शेतांचे व्हडा प्रमाणात जालें लुकसाण. अंदू तोंडात निवळ लेगीत पडचो ना म्हणून शेतकारांनी उक्तायली खंत. म्हजे घर येवजणेच्या अर्जांचे वाटप करतना फर्नांडीस, नायक, गावडे आनी फातर्पेकार हे लोक सापडटात. देखून भायले कोण आनी भितरले कोण हे तांणीच दाखोवन दिवचें, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमच्या लागचो सहकारी दानिश मर्चंटाक गोंयांत अटक. मुंबयच्या घुवळे वखदा विरोधी पंगडान अंजूण वाठारांतल्यान वेलो धरून. आता पळयात खबरो विस्तारान. भौशीक वाहतुकी खातीर वापरपी वाहनांक आतां GPS ट्रॅकर आनी आपतकालीन बटन बसोवप सक्तीचें केलां. वाहतूक खात्यान हे विशींची अधिसुचोवणी जारी केल्या. 30 नोव्हेंबर पयलीं ह्यो दोनूय गजाली गाडयांनी आसपाक जाय. ह्यो दोनूय गजाली सापडल्यो ना जाल्यार कारवाय जातली. GPS ट्रॅकर आनी आपतकालीन बटन बसयलो काय ना हाचे खातीर वाहतूक खात्याचे अधिकारी अचकीत गाडयांची तपासणी करूंक शकता. तशेंच गाडयांच्या फिटनेसा वेळार हे दोनूय सापडले ना जाल्यार तांचेर कारवाय जातली खंय. पब्लिकां खातीर जे सेवा दितात ज्यो गाडयो आसा तांचे खातीर एक आतां म्हत्वाची नोटीस डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट हांच्यांनी इश्यू केलेली आसा. GPS ट्रॅकर आनी इमर्जन्सी बटन जो आसा तांच्यांनी 30 नोव्हेंबरा पयलीं बसून घेवपाची अशी नोटीस जी आसा ती जारी केल्या. ना जाल्यार तांच्यांनी जे फिटनेस आसा त्या वेळार किंवा सरप्रायज अशी म्हणजे चॅकअप जातले आनी तांकां फायन दितले अशी सुद्दां तांच्यांनी ह्या नोटिसीन सांगला. जाल्यार जे पब्लीक सर्वीस गाडयो आसा तांच्यांनी बेगिनांतले बेगीन म्हणजे 30 नोव्हेंबराच्या पयलीं तांच्यांनी GPS ट्रॅकर आनी इमर्जन्सी बटन जो आसा तो फिट करून घेवची अशी नोटीस डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट हांच्यांनी इश्यू केल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन नितीन गंगावणेकारा सयत हांव वर्षा आश्वेकर. नयबाग फारपेट जाल्ल्या प्रकरणात आतां वेगवेगळ्या वाठारांतल्या 50 परस चड थळाव्या रेंव वेवसायिकांक आनी कामगारांक पेडणे पुलीस स्टेशनांत हाडून तांची चौकशी केल्या. मात हाचे फाटलो मास्टर माइंड अजून पुलिसांक सापडूंक ना. नयबाग पोरसकडे तेरेखोल न्हंयत ह्या वेवसायांतल्या दोगा कामगारांचेर फारपेट जाल्ली. हातूंत बिहारचे 2 कामगार जखमी जाल्ले. हे फाटभुंयेर आतां पेडणेच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या 50 परस चड रेंव वेवसायीक आनी कामगारांक पेडणे पुलीस स्टेशनांत हाडून तांची चौकशी केल्या. आतां पोरसकडे, नयबाग, वारखंड, मोपा, उगवे आनी तोरशा ह्या वाठारांत बंदूक आशिल्ल्यांक आनी जांकां सरकारान परवाने दिल्ले आसात तांकां पेडणे पुलीस स्टेशनांत बंदूक हाडून पुलिसांक सविस्तर म्हायती दिवपाचे आदेश दिल्यात. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. त्याच्या संदर्भात कितें तुमकां इन्क्वायरी बी फोन येयलो मातशे तुमचे नंबर प्रमाणे हांगा गन आहा मातशे आमकां हांगा यो बरोबर म्हणून आमी आत्ता येयले. आमकां खबर कांय ना. ओके. एकूण गन तुमच्या वाड्यार आमच्या 2,000 अशोक आनी परवाने भायर भायर आसा कोण खबर ना. जस्ट तुमकां इन्क्वायरी खातीर हांव पयलें. तेंच्यानी आपयले आत्ता येयले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पावसाक लागून लुकसाण जाल्ल्या गोंयांतल्या शेतकारांक शेतकार आधार निधी येवजणेंतल्यान लुकसाण भरपाय दितले अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिली. तशेंच प्रति हेक्टर 40,000 रुपया प्रमाण मेळटले. 4 हेक्टर मेरेन सुमार 1.60 लाख रुपया इतली भरपाय शेतकाऱ्यांक मेळटली. ही लुकसाण भरपाय डिसेंबर 2025 मेरेन दितले अशी घोशणा मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार केली. समेस्त गोंयकारांक आनी विशेष करून शेतकऱ्यांक हांव कळोवपाक सोदतां की फाटले 4 दीस
कंटिन्युअसली गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात पावस पडत आसा. म्हाका खबर आसा हाका लागून भात शेतीचें खूब मोठें नुकसान जाल्लें आसा. आमी पळयता खरें म्हटल्यार ह्या वर्सा मोठ्या प्रमाणात भात शेतीची लागवड सगळ्या आमच्या शेतकऱ्यांनी केल्ले आनी एकंदर रिव्ह्यू घेतल्या उपरांत 20% पीक हें चडूय मेळपाचें आशिल्लें. बट टायमार कापणी जावंक ना आनी कापणी जावपाच्याच टायमार जो पावस आयलो त्या पावसा खातीरच हे खूब मोठे लॉस आमच्या सगळ्या शेतकार भाव आनी भयणीक सहन करचें पडलां. हांव मुद्दाम तुमकां कळोवपाक सोदतां की हे जाल्लो लॉस हो सरकाराच्या मार्फत 40,000 रुपया पर हेक्टर, मॅक्झिमम 4 हेक्टर म्हणजे 1,60,000 रुपया पर्यंत व सरकारांतल्यान कॉम्पेन्सेशन हे येता त्या डिसेंबर पर्यंत सगळ्या शेतकऱ्यांक ज्यांच्याकडे कृषी कार्ड आसा आणि ज्यांच्याकडे कृषी कार्ड ना म्हणजे जे ओरल एग्रीमेंटाचेरूय जे शेत लायता ह्या सगळ्या जाणांक हे 40,000 रुपया पर हेक्टर हे कॉम्पेन्सेशन आमी दितले. ताका लागून सगळ्या झेडीओ ऑफिसांक हांवें आव्हान केलां किंवा ताका इन्स्ट्रक्शन्स दिला की तुम्ही वचून जाता तितके बेगीन फॉर्म दियात आणि ते फॉर्म भरून घेयात. त्याच्या खातीर लागपी डॉक्युमेंट हे सगळे जाता तितके झेडीओ ऑफिसांनी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चरा कडेन सबमीट करचे. एग्रीकल्चरा कडेन आज उलयल्या उपरांत फॉर्म सबमीट जाल्या उपरांत बेगिनात बेगीन ही लुकसाण भरपाई तुमच्या अकाउंटाचेर आमी जमा करतले. तुम्ही केल्ले कश्ट हे म्हाका खबर आसा. ताकाच लागून अवेळी येयल्ल्या पावसा खातीर जाल्लें नुकसान हाजी नुकसान भरपाई सरकाराच्या मार्फत दितले. हांव परत एकदा तुमच्या जाल्ल्या ह्या नुकसानाक सरकारा कडल्यान थोडोसो हातभार हो आमच्या मार्फत मदत मेळची म्हणून सरकारान हे ठरयलां. सदोदीत तुमचे कश्ट हे आमच्या मुजरत आमच्या लक्षात आसात. तुमच्या बरोबर सरकार हे सदोदीत आसतलें. हांव परत एकदा जरी ह्या क्लायमेट चेंजा खातीर इल्ल्या पावसात जाल्ले आसत जाल्यार आमी न थकता किंवा न रावता हे भात शेती लागवड अशाच पद्दतीत करतले. कॉम्पेन्सेशन दिवप हे सरकाराच्या मार्फत आमी थारायलां. ते बेगिनात बेगीन तुमच्या अकाउंटाचेर जमा जाता. शेतां बुडलीं, 4 गोटे मेळपाची आस्त लेगीत आतां मातये बरवण जाल्या. अंदू तोंडात निवळ लेगीत पडचो ना अशी खंत मयेचे शेतकार उक्तायतात. पावसाच्या सावराक लागून मयेस सयत दिवचलच्या वेगवेगळ्या वाठारांतली शेतां बुडून आडवे जाल्ल्या भातांक कोंब फुटपाक लागल्यात. फाटल्या सेगीत 12 दिसांच्यान पडपी पावसा लागून मये सयत बोड्डे आनी हेर वाठारांतली पिकून तयार जाल्ली शेतां उदकापोना गेल्यात. कापणी करपाक मशिनां लेगीत शेतांनी भरपाक कठीण जाल्ले आसा. पावस बंद जातलो आनी कापणी करपाक मेळटली अशी आस्त आशिल्ली. मात आतां भात पीक बुडल्यातच जमा जाला. अंदू 4 गोटे लेगीत मेळप कुस्तार जाला. देखून शेतकारांचे व्हडले संकट कोसळ्ळां. कसो त्रासान पडला खबर आहा. सध्या 1200 रुपया हेका फारीक केल्ले आहा. लोकांचे पयशे काडलेले आहा. कॉफीन कोणा कडले तर तुका भाताक पयशे काडलेले आहा. आमच्या बापायचो उगडास आहे भाताक पयशे काडलेले आहा. तुका मागीर भात दिता म्हणून ते आतां कशेंच दिवंक मेळना. आतां खंयचे दितलो कितें करतलो ते म्हाजेर इतलो टेन्शन जाला आहा म्हाका. हे पळय बायल भुरगीं रडटा घरा कडेन. आतां खंयचे ते दी म्हणटा तो काय जातले फाल्यां येतलो अशें थोडे याला पाटी करूंक ना. आनी आमचे ते सारके पयलीं बसून शेतकार आतांचेच न्हू पयलीं बसून करता ल्हानपणा बसून. आतां म्हाका 61 वर्सां जाल्ली आहा आनी कोणाक फोटो आमी गणपती सुद्दां भाताक दी पळय ते आतां गणपतीक भाताक आतां खंयचे भात दितले गणपती ते चड टेन्शन जाला. भाताचो गणपती करी आमचो बापूस. आमी ताका पयलीं बसून ताका हांव कितें करी इल्लें करून ताका हें पोटली कर. आतां खंयचे दितले पळय ते टेन्शन जाता. गणपतीक तर दिवकूच जाय न्हू. आतां पयशे दितले कोणाक दितले खंयसून हाडून दितले पयशे टेन्शन तें जालें म्हाका. खंयचे हाडून दितले पयशे कोणाक. शेतकाराचेर हेजेर म्हणून आयज आतां पेज निवळ तुका इतली आतां कठीण परिस्थिती जातली आमची सांगता सोय ना. हे सरकारान आमकां मात तरी कितें तरी विचार करून तेंच्यांनी कितें तरी आमकां करूंक जाय आसलें पळय कोणूच हें करिना. आमचें सारकें तर टेन्शन जालां. हांगा येयल्या मुळाक काडलां पावसाक लागून सगळी आमची नाशाडी जाल्या पिकाची. हें फर्स्ट टायम जालां आमकां हें अशें. आनी आतां काडच्या टायमारूच अशें जाल्यो बानगडी. नेमकें कितें जालां आतां कितें जालां ते भात आतां सगळें कोमे जाले आनी आडये पडले आनी ते काडूंक सुद्दां गावपाचें ना. ते आतां कापपाक लेट कितें जालो तर कापपाक लेट हे पावसाक लागून न्हू. आनी मशीन नासलें. मशीन आसा मशीन आहाय पळय थंय सुद्दां आसा फुडें. आतां आनी कितें मेळपाचें आसा कमी. आशा कमी आहा. पावस गेलो जाल्यार कितें जाय तसलें. आतां वचून कोमेले न्हू. कोमेले आतां कांय फायदो येना ते काडून न्हू. आतां एक काडलें सुद्दां तें सुकोवंक जाय.
मला कांयच फायदो ना तेजो काडून. सरकारान बेगोबेग लुकसाण भरपाई दिवन शेतकारांक आदार दिवचो, नाजाल्यार गोवा फॉरवर्ड ह्या प्रश्नाचेर विधानसभेत आवाज काडटले, अशी शिटकावणी पक्षाचे फुडारी संतोष कुमार सावंत हांणी दिल्या. हांव सरकार कडेन मागता, ही जी आयज शेतकारांची जी परिस्थिती आसा पळय, आमी हेन पयलीं पळयलेलें आसा, जेन्ना पळय लुकसाण भरपाई जेन्ना पळय येता दिवपाची आसता पळय, ते सरकार तांकां पुंजीभर म्हणजे तांकां 1000-2000 अशें दिता. जर आमी कॅल्क्युलेशन करून गेले, जर एक लोत किंवा अर्दी लोत जर आमी उत्पन्न करपाक जेन्ना स्टार्ट करता शेतकरी, तेन्ना कमीत ते 15 ते 20 हजार रुपया हांगासर खर्च येता. मन्यांचो दर, पर्सनल खर्च घे किंवा सारें घे, मशीन घे, हे सगळें जर कॅल्क्युलेशन केलें जाल्यार जवळ जवळ 15 ते 20 हजार रुपया खर्च येता. आणि जर गव्हर्मेंट जेन्ना पळय लुकसाण भरपाई जर अशें डिझास्टर जाता तेन्ना जर लुकसाण भरपाई दिवपाची आसत न्हय जाल्यार सादारण तुका 2000, 3000, 4000च्या वयर केन्नाच अजून कोणाक परत दिल्लेले ना. वेरेज जर गव्हर्मेंट आयज जर आमी पळयले ते इव्हेंट जे करतात पळय ते कोट्यांनी करतात, कोट्याचे इव्हेंट करतात. तेच जर इव्हेंट कमी करून किंवा ना करिनासतना सुद्धा जर हे शेतकऱ्यांचं जर भले चितले आणि जर केंद्रांनी चितले न्हय जाल्यार तांकां कमीत ते मिनिमम ह्या वर्सा आणि हे फावटी जे पळय लुकसाण जाला पळय ते कमीत ते 15 ते 20 हजार तांकां लुकसाण भरपाई दिवची. नाजाल्यार येता त्या असेंब्ली इलेक्शनाक हांव आमचे पार्टी प्रेसिडेंट विजय सरदेसाय बाबाक सांगतलो की हो प्रश्न मांडून तेजेर हांकां जाता तितके मॅक्झिमम लुकसाण भरपाई मेळोवन दिवपाचें आमी काम करतले. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. म्हजे घर येवजणेचो फकत भायल्या लोकांक फायदो जातलो म्हणून विरोधक बोवाळ घालतात. पूण अर्जांचें वांटप करतना आमकां फर्नांडीस, नायक, गावडे आनी फातर्पेकार हे लोक सांपडटात. ताका लागून हातूंतले भायले लोक कोण ते विरोधकांनी दाखोवन दिवचे म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उलोवन दाखयलें. आमी घरां कायदेशीर करतना धर्म आनी जात पळोवन करिनात अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. म्हजे घर येवजणे खाला कुंकळेच्या लोकांक अर्जांचें वांटप केलें. ह्या वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो. म्हजे घर ही योजना सरकारान कायदो केला आणि सरसकट समेस्त गोंयकारांची घरां ही रेग्युलरायज करपा खातीर आमी ही योजना हाडल्या. आता तुम्ही म्हणटले की म्हजे घर योजनेन कितें कितें मेळटले आनी कोणाक मेळटले. हांव तर म्हणटा समेस्त सगळ्या गोंयकारांक मेळटले. 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं जो मनीस 15 वर्सां पयलीं गोंयांत आयला म्हणजे पळय आता आज ताका 30 वर्सां जातली आणि मूळ गोंयांत रावपी आमचो गोंयकार पयर कोणी तरी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगले की सगळे जाण भायले म्हणून. तुम्ही ठरयात कोण भायले आनी कोण भितरले ते. म्हाका दिसता तुम्ही ठरोवपाची गरज आसा. कारण हे सांगता आसतना सांगतात की आमी जर फॉर्म वाडटा तितून आमकां सगळे जाण म्हणजे कोण फर्नांडीस मेळटा, कोण गावडे मेळटा, कोण नायक मेळटा, कोण फातर्फेकार मेळटा, अशेच सगळे लोक मेळटा. आता हे कोणाक भायले म्हणटा ते म्हाका कळना. 1961 पासून आतापर्यंत असलेली घरां जेणी आपले घर कायदेशीर घर म्हणपी हा मुद्दामूळ असलेल्यांक विचारता म्हजे घर कायदेशीर घर म्हणपी आमच्याकडे कागदां कितें आहा. एक हा पंचायतीचा हाऊस टॅक्स रिसिप्ट बरोबर आसा. दुसरे 114 हाऊस ओन बाय कोण तरी विश्वास नाईक इतके नाव आसतले. तेज्या पलीकडे डॉक्युमेंट कितें आहा. म्हजे घर येवजण भाजपान चालीक लायल्यान काँग्रेस आनी हेर पक्षांच्या पोटान दुखपाक लागला. हाका लागून ते विरोध करतात. ही येवजण गोंयच्या लोकांक खातीर आसा, मात ही येवजण भायल्यांक घरां दिवपा खातीर आसा अशें सांगून विरोधक बोवाळ घालतात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. काँग्रेस सरकार आसतना लोकांनी कमनीदार आनी सरकारी जमनीचेर घरां बांदिल्लीं, ती घरां मोडून उडोवपाची असोय प्रस्न मुख्यमंत्री सावंतान उप्रासलो. ह्या येवजणे खाला सगळ्यांची घरां कायदेशीर जातलीं अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. ही 2-3 कारणांसाठी लागता आणि घरांतर माझे एफिडेविट तो फॉर्मेट तो शेअर करता तो फॉर्मेट तुम्ही रेडी करून दवरा. तुमचो फॉर्म भरून जशे आयज कार्यक्रम केला हो फक्त सांगपा खातीर तसो सनद दिवपाचो कार्यक्रम फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर हांव आणि गोंय राज्याचे स्पीकर गणेश गांवकर हे व्यासपीठाचेर आपले सगळे घेऊन प्रत्येकाची सनद तुमच्या घरापर्यंत पावोवपाची जबाबदारी कोणाची आमची आसा आणि ते आम्ही 100% पावयता. तुमकां याद दवरपाची गरज आसा. कोणी विरोध केला तांची याद दवरा. कोण तुमच्या घराकडे हे स्कीम घेवन आमी आयल्या तांची याद दवरा. बरेचशे फावटी आमकां आमी कित्याक म्हटलां कारण दीस इज अ बीग रिफॉर्म. गोंय स्वतंत्र जाल्या उपरांत 60 वर्सांच्या उपरांत म्हणजे पूल आणि मूळ कायद्याच्या उपरांत पूल कायदो आणि मुळगार कायदो या कायद्याच्या उपरांत जर सगळ्यात व्हडलो कायदो खंयचो जर आसत जाल्यार तो म्हजे घर ह्या कायद्यांतल्यान हाडलेलो कायदो आसा. कोणी आतां ते पयर एक प्रेस घेवन सांगपाक लागले ना ते सगळे भायले उरपाक लागले.
पूण ते फॉर्म घेवंक ते भर आनी म्हाका एक सांग आतां फॉर्म पळयता आतां शिरोड्यान फॉर्मां घेतली कोणी घेतली पाशपाल फर्नांडीस आयलो कोण आयलो सबूर वेळीप आयलो तिसरो कोण आयलो रामचंद्र नायक आयलो ती भानुमती सरनायक आयली हे कोण लोक पण तरी सुद्धा विरोध करतले थोडे ना तेच्यानी दुसऱ्याच्या नांवार केसी घातल्या अपरच सांगता तुमकां गव्हर्नमेंट लँड तुमच्या नांवार जावची न्हू म्हणून कोण तरी केवीके बायलेच्या नांवार केसी घालपी कोण ते तुमकां कळ्ळें आनी सांगपाची गरज ना आपल्या नांवार घालिना दुसऱ्याक फुडें काडल्या आनी तुमच्या पोटांत कित्याक चुकता तुमचें सरकार आसतना मागीर तुमी करूंक ना आतां केसी कित्याक घालतात त्या लोकांनी घरा मदल्या कितें म्हणून उडयतले आनी ते लोकांनी खंय वयतले आनी आमी जरी म्हणटा आसता आमी फुकट दिना आमी पयशे घेतात तेंच्या कडल्यान प्रत्येका कडेन आडयल्या जाल्यार तेचे पयशे घेतात तेची रेग्युलरायज करता फुकट करिना आनी फुकट दिवपाचो रायट म्हाकाय ना एज अ मुख्यमंत्री म्हणून ह्या राज्याचो जर आसा जाल्यार राज्याचो रेव्हेन्यू लॉस हांव करिना तेच्या कडल्यान कायदेशीर पयशे घेता. कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमचो लागचो सहकारी दानिश मर्चंटाक मुंबयच्या गुळेवखदा विरोधी पंगडान गोंयांत धरलो. गुळेवखदा तस्करी प्रकरणात ताका अटक केल्या. मुंबयचे गुळेवखदा विरोधी पथक ताका गोंयच्यान मुंबय घेवन गेले. पळयात पुराय बातमी. मुंबईच्या गोळेवखदा विरोधी पंगडान कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमचो लागचो सहकारी दानिश मर्चंटाक गोंयांत अटक केली. दानिश मर्चंट हाका दानिश चिकना ह्या नांवानूय वळखतात. दानिशाक गोळेवखदा तस्करी प्रकरणात अटक जाल्या खंय. दानिश मर्चंट गोंयांत आशिल्ल्याची खबर मुंबयच्या गोळेवखदा विरोधी पंगडाक मेळिल्ली. खासा गोपा कडल्यान मेळिल्ले म्हायती उपरांत मुंबयच्या गोळेवखदा विरोधी पंगडान गोंयां येवन हणजूण पुलिशेच्या मजतीन ताका धरलो. मजगती बेकायदेशीर कोकेन बाळगोवपाच्या प्रकरणात ओशेल शिवोले वाठारांत रावपी कॅमरून नागरीक जूड भोवसारी हाका हणजूण पुलिशेन अटक केल्या. 44 वर्साच्या जूड भोवसारी कडल्यान पुलिशेन 1.10 लाखाचो 10.53 ग्रॅम कोकेन तशेंच 6.81 लाख रोख रक्कम जप्त केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दिवचले संकल्प गार्डन हे इमारतीची मेन गेट तोडताना एका दुबावित तरणाट्याक थळाव्यांनी रंगे हात धरलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुबावित तरणाटो गेट तोडपाचो यत्न करतना ताका थळाव्यांनी पळयलो. उपरांत पुलिशेन कळीत केले उपरांत ताका पुलिशेच्या स्वाधीन केलो. ही घडणूक बुधवारा सांजे घडली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दिवचल बाजारातले छत्रपती शिवाजी महाराज संकुल इमारती फाटले वटेन आशिल्ले संकल्प गार्डन हे इमारतीत हो प्रकार घडलो. हे विशीं मेळिल्ली म्हायती अशी काल सांजे एक परप्रांतीय दुबावित तरणाटो संकल्प गार्डन हे इमारतीच्या 3ऱ्या माळ्याचेर येवन थंय आशिल्ली मेन गेट तोडपाक लागलो. आवाज जातकीच थंय रावपी एका फ्लॅटान रावपी पिंटो नांवाचे बायलेन भायर येवन त्या तरणाट्याक हटकलो. मात आपूण बेश्टोच आयला अशें सांगून तो तरणाटो सकयल देंवलो. कांय वेळा उपरांत हो तरणाटो परत त्याच माळ्याचेर येवन तीच गेट तोडपाक लागलो. तेन्ना पिंटो नांवाची ही बायल भियाली आनी तिणें मजती खातीर बोवाळ केलो. तिचो बोवाळ आयकतकीच इमारतीच्या सकयल आशिल्ले दुकानदार आनी कांय लोक वयर धांवून गेले आनी तांच्यांनी ह्या दुबावित तरणाट्याक गेट तोडटाना रंगे हात धरलो. हे विशीं दिवचल पुलिशेक खबर दितकीच सुमार 40 मिनटां उपरांत दिवचल पुलीस घडणूक थळार येवन तांच्यांनी ह्या दुबावित तरणाट्याक ताब्यांत घेतलो. हो दुबावित तरणाटो मूळ खंयसरलो ते अजून कळूंक ना आनी तो हे बिल्डिंगेंत चोरी करपाक काय आनी हेर कारणांक लागून आयिल्लो तें कळूंक ना. ते विशीं दिवचल पुलीस तपास करतात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण जेन्ना गेट तोडटाना ह्या दुबावित तरणाट्याक लोकांनी धरलो ताचे उपरांत कांय जाणांनी ताका मारपेट लेगीत केल्ल्याचें कळटा. दिवचल पुलीस हे विशीं फुडलो तपास करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयांत सध्या सेगीत पडपी पावसाक लागून लोकांच्या पिकावळींचे तशेंच घरां कोसळिल्ल्याचे नदरेक आयला. या ऑक्टोबरांत गोंयांत 2 कारणांक लागून पावस पडला. तो म्हळ्यार मोंथा चक्रीवादळ आनी अरबी दर्यांत तयार जाल्ल्या उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून बुधवारा उटंगाराचो पावस पडलो. पूण बिरेस्तार सावन लोकांक थाकाय मेळपाचो अदमास हवामान खात्याचे शास्त्रज्ञ
नाहुश कुलकर्णीन उक्तायला. गोंयांत सेगीत पडपी पावसाक लागून लोकांची जीण विस्कळीत जाल्या. पिकावळीचे बरेच लुकसाण जाल्ल्यान शेतकारांचेर दुख्खाचो दोंगर कोसळ्ळात. तशेंच कांय घरांचेय लुकसाण जाल्ल्याचें मुखार आयला. जून ते सप्टेंबर मेरेन मॉन्सूनाचो पावस पडला, जाल्यार ऑक्टोबर सावन पावस पडला तो पोस्ट मॉन्सून आसा. मॉन्सून उपरांताचो पावस सादारणपणान गडगड आनी वादळाच्या रुपांत येता आनी विशिश्ट वाठाराचेर परिणाम जाता. मोंता चक्रीवादळ आनी अरबी दर्यांत तयार जाल्लो उण्या दाबाचो पट्टो ह्या दोन कारणांक लागून ह्या वर्सा ऑक्टोबरांत पावस पडलो. बुधवारा गोंयांतूय ह्या पावसान लोकांक झोडून काडले. पूण बिरेस्तारा पावस उणो जावपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्याचे शास्त्रज्ञ नहुश कुलकर्णीन उक्तायला. म्हणजे आपला जो मान्सूनचा पाऊस असतो म्हणजे बऱ्याच सगळ्यांना वाटतं की हा मान्सून टाईप पाऊस आहे. तर मान्सूनचा पाऊस आपण जो मोजतो तो हा जून ते सप्टेंबर या पद्धतीने मोजतो, या दरम्यान मोजला जातो. ऑक्टोबर पासूनचा जो पाऊस असतो तो पोस्ट मान्सून असतो. पोस्ट मान्सून पावसाचं कॅरेक्टरिस्टिक जे असतात ते असतात ज्याच्यामध्ये थंडरस्टॉर्म होतो आणि काही एका ठराविक ठिकाणी जास्त पाऊस होणे किंवा कमी दिवसामध्ये पाऊस पडणे. जो ऑक्टोबर महिन्यामध्ये जे पाऊस पडण्याचे दिवस आहेत ते कम्पेअर टू जे मान्सून आहे ते खूप कमी असतात. म्हणजे 8 ते 10 दिवसच पूर्ण महिने किंवा पूर्ण सीझनवर आपल्याला पाऊस मिळतो. यावेळी जो ऑक्टोबर महिन्यामधला जो आपल्या इथं पाऊस पडतोय हा पोस्ट मान्सून पाऊस आहे, हा मान्सून पाऊस नाही. हा पाऊस पडण्याचं कारण 2 आहे. मेन म्हणजे जे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की मोंथा सायक्लोन जे होतं ते जे आंध्र प्रदेशला काल हिट झालं, याच्यासोबतच जे डिप्रेशन आहे अरेबियन सीमध्ये त्या दोघांच्या कंबाईन इम्पॅक्टमुळं आपल्या या रिजनवरती पाऊस पडतोय. ही जी सिस्टीम आहे अरेबियन सीमध्ये जी डिप्रेशन आहे ती बऱ्याच काळापासून परसिस्टिंग आहे, सीमध्ये आहे. आणि मोंथा सायक्लोन जे होतं ते काल हिट झालं आहे आणि त्याची जी मुवमेंट आहे ती आता नॉर्थवर्ड आहे. ओके, म्हणजे रायलसीमा तेलंगणा या भागामध्ये आहे. सो या दोघांच्या कंबाईन इम्पॅक्टमुळे आपल्या रिजनवरती जो पाऊस पडतोय तो कमी कालावधीमध्ये जास्त पाऊस पडणे, सोबतच परसिस्टंट पाऊस असणे आणि पाऊस लगातार एकमागे येणे. सो हे त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. हा पाऊस आजचा दिवस म्हणजे आज अपेक्षित आहे. त्यामुळे आज आपण हेवी ॲट फ्यू प्लेसेस पाऊस आपण सांगितलेला आहे. उद्यापासून या पावसाची तीव्रता कमी होती आहे. उद्या आपण मॉडरेट रेन सांगतोय उद्या आणि परवासाठी, आणि त्यानंतर पावसाची तीव्रता कमी होऊन लाईट रेनवरती पाऊस आपल्या भागावरती कमी होतं आहे ना. ते जेव्हा काल हिट झालेलं आहे त्यानंतर ते हळूहळू ते मी जसं म्हणलं मगाशी की ते नॉर्थवर्ड मुवमेंट आहे आणि त्याची नॉर्थवर्ड मुवमेंट आता रायलसीमा करून वरती ते नॉर्थच्या राज्यांकडे जाते. आजचा जो आपण पोस्ट मान्सून जो म्हणतोय 1 ऑक्टोबरचा पाऊस जो आपल्या अपेक्षित आहे तो 156 mm पाऊस व्हायला पाहिजे. पण आता आपल्याकडे 300 mm रेकॉर्ड झाला आहे. म्हणजे जवळजवळ 90% आपल्याकडे जास्त पाऊस रेकॉर्ड झालेला आहे. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकार. बुधवारा भारतीय हवामान खात्यान दिल्ले माहिती प्रमाण मोंथा चक्रीवादळ आंध्र प्रदेशच्या दर्यादेगेवेल्या चक्रीवादळात रुपांतरीत जाला आणि फुडल्या 6 वरां मेरेन ताची सध्याची शक्त तिगून उरपाची शक्यताय आसा. आंध्र प्रदेश, ओडिशा आनी तेलंगणा दर्यादेगेर खवदळिल्लो दर्या आनी नेटाच्या वाऱ्याक लागून हवामान खात्यान रेड अलर्ट जारी केला. ह्या मोंथा चक्रीवादळाक लागून एकल्याक मरण लेगीत आयिल्ल्याची माहिती मुखार आयल्या. एका बळिश्ट मोंता चक्रीवादळाक लागून आंध्र प्रदेशात उटंगराचो पावस पडप चालूच आसा, जाका लागून कोनासीमात झाड पडिल्ल्यान एके बायलेक आगताक मरण आयले. वराक 90 ते 100 किलोमीटर वाऱ्याच्या वेगान मोंता चक्रीवादळाक लागून आंध्र प्रदेश, ओडिशा आणि तेलंगणाक खूप उटंगराचो पावस पडप चालू आसा, जाका लागून पालसाना कोसळप, झाडां पडप आणि घरांचेय लुकसाण जाल्ल्याचे अहवालात दिसून येता. हवामान खात्यान दिल्ले माहिती प्रमाण खर चक्रीवादळ मोंता फाटल्या 6 वरांत वायव्येक वराक सुमार 10 किलोमीटर वेगान वचून चक्रीवादळात रुपांतरीत जाले. बुधवारा सकाळी विजयवाडा शाराक उटंगराचो पावस आणि नेटाच्या वाऱ्याचो फटको बसलो. चक्रीवादळाक लागून जायती झाडां मुळांतल्यान हुमटून पडली. काकीनाडाचे दक्षिणेक आशिल्ल्या अस्तंत गोदावरी जिल्ह्यातल्या नरसापूर लागसार आंध्र प्रदेशाचे दर्यादेगेर रातभर मोंता चक्रीवादळ आयिल्ल्यान जायत्या रस्त्यांचेर पावसाचे उदक साठोवन हुंवारावरी परिस्थिती निर्माण जाली. दर्यादेग हुपल्या उपरांत फाटल्या 6 वरांत हे वादळ वराक 10 किलोमीटर वेगान वायव्येक गेले आणि दुबळे जावन चक्रीवादळात रुपांतरीत जाले अशें भारतीय हवामान खात्यान कळीत केले. मोंता चक्रीवादळ आंध्र प्रदेश लागसरचे दर्यादेगेर पावला. ताका लागून दक्षिणेकडल्या वाठारात मोडतोड जाल्या. ताजो परिणाम लागसरच्या ओडिशातूय दिसून आयला, जंय उण्यात उणे 15 जिल्ह्यात दिसपट्टी कामां विस्कळीत जाल्या.
मोंता चक्रीवादळाक लागून दर्यादेगेवेल्या जिल्ह्यातली रेल्वे सेवा विस्कळीत जाल्या. दक्षिण मध्य रेल्वेचे अधिकारी ए श्रीधरन हाणें दिल्ले म्हायती प्रमाण 122 गाडयो रद्द केल्यात आणि 29 गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल केला. मोंता चक्रीवादळाचो सगळ्यात चड परिणाम विशाखापट्टणम आणि विजयवाडा मधल्या गांवचेर जाला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. अंजून वाठारांत नेम फाट्यार मारून गाडी चलोवपी एकल्याक पुलिशेन अटक केली. तशेंच ताची कारूय जप्त केल्या. अंजून पुलिशेन ही कारवाय केली. फाटले 6 म्हयने जाले अंजून वाठारांत एक कार धुमाकूळ घालताली. ही खाजगी कार दिल्लीच्या एका पर्यटकाक भाड्याक दिल्ली. कार चालक वाहतुकीचे नेम फाट्यार मारून गाडी चलयतालो. गाडयेच्या आवाजाक लागून लोकांक त्रासूय जातालो. हो पर्यटक वेग मर्यादा पाळिनाशिल्लो. लोकांनी जायते फावटी ह्या कार चालका आड पुलिशेंत कागाळीय केल्ल्यो. लोकांच्या कागाळींची दखल घेवन निमाणे कडेन पुलिशेन ह्या कार चालकाक धरलो. ताची कारूय जप्त केल्या. गाडी आम्ही सीज केल्या आणि रिपोर्ट आम्ही कोर्टाक धाडटले. सेक्शन 190. ओके. हे कोण रेंटाक घेतलेली का कशी? रेंटाक दिल्ली एक दिल्लीवाले भुरगे. ओके. आता पासिंग गाडी आहे. आता रेंटाक असताना धरला तुम्ही का? रेंटाक असताना आता रेंटाक दिली त्यांना धरले आता. ओके ओके. कागदर पेट्रोल पंप. कंप्लेन येयल्लेचे पयले हेजे? ही गाडी खूप फावटी आम्ही नोटीस केली. विथआउट सायलेन्सर डिस्टर्बिंग नॉइज भोंवताली. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा असोटीकर. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकातलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा ती दैनीक म्हायती मेळटा. तातूंत ज्ञानाक भर पडटा. अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेचें आंदोलन गोंयांत जी जाल्या